बेरेस्तारा सालेगाव हांगा नागवाचो रिचर्ड डिमेलो आणि अभिषेक गुप्ताचो गळो कापून खून जाल्लो। ह्या प्रकरणात पुलिसाक अजून सस्पेक्ट त्यांच्या हातीक लागलेलो ना आणि रिचर्ड डिमेलो आणि अभिषेक गुप्ताचो गळो कापून खून करून थंयच्यान पळ काढलेलो। सुत्रांन दिल्ल्या माहिती प्रमाण रिचर्ड डिमेलो आणि अभिषेक गुप्ताचो गळो कापून खून केल्या उपरांत सस्पेक्ट थंयच्यान पळून गेलो। अशें कितें तरी घडले खुनाच्या आदल्या राती। ह्या तिगां मदीं कितें जालें तें आमकां पुलिसांनी सस्पेक्ट धरले उपरांतूच कळून येतलें। आता पुलिसांनी रुमान रक्ताचे डाग लागलेले वेपन पुलिसांनी अटॅच केला। अशें कळून येता की सस्पेक्ट खून केल्या उपरांत रिचर्ड डिमेलोची गाडी घेवन थंयच्यान पळ काडलो आणि थिवे रेल्वे स्टेशनार येवन व्हरून दवरली आणि थंयच्यानूच बसून तो रेल्वेन बसून गेला म्हणून सीसीटीव्ही कॅमेरान दिसून आयले। सस्पेक्टान बेरेस्तारा सकाळी थिवे रेल्वे स्टेशनार गाडी पार्किंगेन दवरल्या उपरांत पार्किंग घेवपी एजंटाक 40 रुपया दिला आणि रेल्वे स्टेशनार गेला तेन्ना तेजाकडे एक बॅग सुद्धा आपल्या बरोबर घेवन आयल्लो म्हण एजंटाच्या पुलिसाक दिल्ल्या स्टेटमेंटान दिसून आयले। लास्ट लोकेशन थिवी रेल्वे स्टेशनार येताले। त्याच्या उपरांत त्याचो फोन बंद येता म्हूण ताका ट्रेस करपाक पुलिसाक कठीण जाता म्हणून सुत्रा कडल्यान कळून येता। आता पुलीस सस्पेक्ट धरपाक गोंया भायर गेला आणि ताका रोखडेच ताका धरतले असो पुलिसाचो विश्वास आसा। हांव ओमकार फळारी, तुम्ही पळयता प्रुडंट।